उतरा उतरानी साखरी खडे, उतरा उतरानी साखरी खडे. उतरा उतरांनी साखरी खडे कार्यावळीच्या निमाण्या किस्ताक तुमकां येवकार. फाटल्या 6 हफ्त्यांनी आमी खऱ्यान तुमकां साखरी खडे घेवन आयिल्ले. तुम्ही हे खडे चिवून तुमची मना काळजां गोडशी केल्यांत म्हणली आमची समजणी. रोहन आनी लविटा मोंतेरो अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्तेंत भाग घेतलेल्या युवा जाणांक आतां आमी आयकुया. या विश्व कोंकणी केंद्राक तुमकां हांव आपोवन व्हरतां. वृक्षा येसकरमली गोंयची चली, आमी शेतकामती तिची स्वताची कविता. शेतकामती म्हळ्यार शेतांत वावुरचे रैत. प्रकृती सांगता तांचे जिवीत मिसळिल्लें आसता. त्या जिविताची एक कूस भोव सुंदर रितीन सादर करूंक वृक्षा आयल्या. नमस्कार, म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा आमी शेतकामती. ही कविता हांवेंच बरयल्या. आमी शेतकामती, आमी शेतकामती, आमी शेतकामती, आमी शेतकामती. कस वाडयता कसून ती पडंग शेती. आमी शेतकामती, आमी शेतकामती. सकाळी सकाळी जोत आमच्या खांद्यार, सकाळी सकाळी जोत आमच्या खांद्यार. सांगाताक घेवन 2 बैल साथीदार. सकाळी सकाळी जोत आमच्या खांद्यार, सांगाताक घेवन 2 बैल साथीदार. चल्ले आमी कसून ती शेती, चल्ले आमी कसून ती शेती. आमी शेतकामती, आमी शेतकामती, आमी शेतकामती, आमी शेतकामती. दनपार जाली, दनपार जाली आयली घरकान. दनपार जाली आयली घरकान. पेजे बुडकुलो चुमळे माथ्यार मान. दनपार जाली आयली घरकान. पेजे बुडकुलो चुमळे माथ्यार मान. कित्याक कित्याक तर वाचोंक वेळ आनी कसोंक शेती. वाचोंक वेळ आनी कसोंक शेती. आमी शेतकामती, आमी शेतकामती, आमी शेतकामती, आमी शेतकामती. शेवणी येतात आयले थांब पोट्रा. शेवणी येतात आयले थांब पोट्रा. बुजगावणे दवरले शेत ते राखपाक. शेवणी येतात आयले थांब पोट्रा. बुजगावणे दवरले शेत ते राखपाक. पासय मारता राखूंक ती शेती. हांव पासय मारता राखूंक ती शेती. आमी शेतकामती, आमी शेतकामती, आमी शेतकामती, आमी शेतकामती. कणस आयले, कणस आयले धोलता वाऱ्या झोतार. कणस आयले धोलता वाऱ्या झोतार. पिकले भात पयले कणस हाडले मांडार. कणस आयले धोलता वाऱ्या झोतार. पिकले भात पयले कणस हाडले मांडार. सुके तण गोरवांक दिता तीच शेती. सुके तण गोरवांक दिता तीच शेती. आमी शेतकामती, आमी शेतकामती, आमी शेतकामती, आमी शेतकामती. जीवन सारयता तीच शेती. जीवन सारयता तीच शेती. आमी शेतकामती, आमी शेतकामती, आमी शेतकामती, आमी शेतकामती. देव बरें करूं. आतां गोंयची कवयित्री रुपा कोसंबेन बरयल्ली कविता 3 सांज वाचूंक रिवा दे ओलिवेरा येता. 3 सांज म्हळ्यार सांजेचो वेळ. दनपारा उपरांतलो काळ. एक आवय सांजे वेळार अजून घरा पावनांतले चलये खातीर कशी हुसकेवन आसा म्हणलें ही कविता सांगता. कवितेचे नाव 3 सांज. कविता बरोवपी रुपा कोसंबे. तिनसानीचे गो बाये म्हज्या, बेगीन यो तूं घरा. तिनसानीचे गो बाये म्हज्या, बेगीन यो तूं घरा. वाट पळयता आवय तुजी उबी रावून दारार. वाट पळयता आवय तुजी उबी रावून दारार. चिमणेक एकसुरे पळोवन पळय. चिमणेक एकसुरे पळोवन पळय. कावड्यांनी पिसुडलें झाडार फुलिल्ल्या फुलांनी पासून मानव भागयल्यो. कावड्यांनी पिसुडलें
झाडार फुलिल्ल्या फुलांनी पासून मानो बागयल्यो. हुस्क्यान तुज्या जीव हुबेता, पापणी फडफडटा. हुस्क्यान तुज्या जीव हुबेता, पापणी फडफडटा. देवा मुखावयली वाट पासून कशी थरथरता. देवा मुखावयली वाट पासून कशी थरथरता. काळीज देवा मुखावयली वाट पासून कशी थरथरता. मळप मस्ते खुपांनी खीट भरून ओतात. मळप मस्ते खुपांनी खीट भरून ओतात. रात किडी किरकिरी काळीस उखलता. रात किडी किरकिरी काळीस उखलता. वंटी रेवन काळीस पाल चुकचकत वता. वंटी रेवन काळीस पाल चुकचकत वता. लोक भायर उबे रावून कशे फुतफुतात. लोक भायर उबे रावून कशे फुतफुतात. कितल्या जाणांची म्हूण हांव तोंडां धरूं, बेगीन यो तूं घरा. कितल्या जाणांची म्हूण हांव तोंडां धरूं, बेगीन यो तूं घरा. देव बरें करूं. दत्तराज नायक गोंयच्या केपेन शिकसुसलो. ह्या आदी कविता ट्रस्टाचे हे सर्तेंत ताका इनाम मेळ्ळा. शेणै गोंयबाब कोंकणी चळवळीचो जैता खांबो, मुखेली फुडारी. ताका लागून कवी मनोहर राय सरदेसाईन बरयल्ली कविता शेणै गोंयबाबाक तो आतां सादर करता. कवितेचे नाव शेणै गोंयबाबाक. बरोवपी मनोहर राय सरदेसाई. आज आम्ही जाले गिरेस्त. आज आम्ही जाले गिरेस्त. आता कित्याक मागची भीक. आज आम्ही जाले गिरेस्त. आता कित्याक मागची भीक. तुझे कृपेन पोरसात आमच्या. तुझे कृपेन पोरसात आमच्या नखेत्रांचे आयले पीक. तुझे कृपेन पोरसात आमच्या नखेत्रांचे आयले पीक. खोपटातले आवयक तुवें. खोपटातले आवयक तुवें दोळे धापून पारखिली. खोपटातले आवयक तुवें दोळे धापून पारखिली. मुडक्या देवळां देवते मुखार रक्ताची जोत लायली. खोपटातले आवयक तुवें दोळे धापून पारखिली. मोडक्या देवळां देवते मुखार रक्ताची जोत लायली. तुझ्या मोगाळ रोसाळ उतरात. तुझ्या मोगाळ रोसाळ उतरात पणसाचो घमघमाट. तुझ्या मोगाळ रोसाळ उतरात पणसाचो घमघमाट. तुझे वळीत आडसराच्या अमृताचे व्हावती पाट. तुझे वळीत आडसराच्या अमृताचे व्हावती पाट. शणै तुवें. शणै तुवें आमच्या भाटात उलोक लायले झाडा रुखां. शणै तुवें आमच्या भाटात उलोक लायले झाडा रुखां. दोळ्या तुवें पिवन घेतली गोंयची दुकां आमची दुकां. दोळ्या तुवें पिवन घेतली गोंयची दुकां आमची दुकां. तुझे उज्या नदरे मुळां. तुझे उज्या नदरे मुळां हजार यादी तळफेतात. तुझे उज्या नदरे मुळां हजार यादी तळफेतात. तुझ्या काळजावरी तुझे शब्द लेगीत जळत वेतात. तुझे उज्या नदरे मुळां हजार यादी तळफेतात. तुझ्या काळजावरी तुझे शब्द लेगीत जळत वेतात. व्याज आम्ही फेडटात तरी. व्याज आम्ही फेडटात तरी कशे पाव तुझे रीण. व्याज आम्ही फेडटात तरी कशे पाव तुझे रीण. काळो खात एकलो तेवत. काळो खात एकलो तेवत. काळो खात एकलो तेवत उजळायली आमची जीण. उजळायली आमची जीण. काळो खात एकलो तेवत उजळायली आमची जीण. उजळायली आमची जीण. उजळायली आमची जीण. देव बरें करूं. फेविशा फर्नांडीस मंगळूर कुलशेखरची सली.
आता ती वॉल्टर दांतीसान बरयली कविता ग्रेस्त पेट्याक काम कितें सादर करतली. ग्रेस्त गेली बायलां पेट्यांक कित्याक पोसतात म्हणल्यार जाणा जावंक वचून ताची जाप ही कविता दिता. हांवें सांगचें कावन जावन आसा ग्रेस्त पेट्याक काम कितें, बरयणार वॉल्टर दांतीस. ग्रेस्ता गेल्या बायलांक अशें घरा पेट्यांक पोसचें पिशें. भुरगीं नान तरी सय पेटे दोन घराक जाय. भुरगीं नान तरी सय पेटे दोन घराक जाय. चिंतूंक लागला आंतोनाम ग्रेस्त पेट्याक कितें काम. ग्रेस्त पेट्याक कितें काम. दुबल्यांगर पेटे पोसतात शेजारच्या कोंगडांक दावडान व्हरूंक, दुकोर गायक आडावन दवरूंक, रातीं सोराक बेश्टावन सोडूंक. दुबल्यांगर पेटे पोसतात शेजारच्या कोंगडांक दावडान व्हरूंक, दुकोर गायक आडावन दवरूंक, रातीं सोराक बेश्टावन सोडूंक. चिंतूंक लागला आंतोनाम ग्रेस्त पेट्याक कितें काम. ग्रेस्त पेट्याक कितें काम. ग्रेस्तांगर कोणसो दुकोर गेटी भितर खंयची गाय. सोरान तरी येवचें कशें. भायर राखोंक आसतात दिंडे मनाय. तर ग्रेस्त पेट्याक काम कितें. तांकां इतलो घमंड कशें. चिंता चिंता मिस्तेर कोळ्ळो आंतोना मातसो टॉर्च जळ्ळो. चिंता चिंता मिस्तेर कोळ्ळो आंतोना मातसो टॉर्च जळ्ळो. ग्रेस्त बायलांचे दादले बिजी पयशे खर्च रस्सुगमन. घरांतल्या बायलांक सांगात दिवंक पेट्या शिवाय आसात कोण. घरांतल्या बायलांक सांगात दिवंक पेट्या शिवाय आसात कोण. चिंतूंक लागला आंतोनाम ग्रेस्त पेट्यांक कितें काम. चिंतूंक लागला आंतोनाम ग्रेस्त पेट्यांक कितें काम. देव बरें करूं. रोहन डिसोजा आडकाबारे एकलो कवी सोबीत सुंदर कविता बरयता. वाऱ्या उदका आनी उज्या मध्ये ताची स्वताची कविता, पूण मोगाची कविता. मोगान सलवून हारवून भस्मून वेचाराच्या सल्याची कविता. आता आमी रोहन आडकाबारेक आयकूया. कवितेचे नाव वाऱ्या उदका आणि उज्यामध्ये. कवी रोहन आडकाबारे. हांव तुजो मोग करता म्हूण वाऱ्या लागीं सांगूंक वेताना. हांव तुजो मोग करता म्हूण वाऱ्या लागीं सांगूंक वेताना तुजें कोपाल आड आयिल्लें. हांव तुजो मोग करता म्हूण वाऱ्या लागीं सांगूंक वेताना तुजें कोपाल आड आयिल्लें. तूं धुंवर म्हणून तेन्ना म्हाका कळीतच नातल्लें. तूं धुंवर म्हणून तेन्ना म्हाका कळीतच नातल्लें. हांव तुजो मोग करता म्हूण उदका लागीं सांगूंक वेताना. हांव तुजो मोग करता म्हूण उदका लागीं सांगूंक वेताना तुजे गाल आड आयिल्ले. हांव तुजो मोग करता म्हूण उदका लागीं सांगूंक वेताना तुजे गाल आड आयिल्ले. तूं साकर म्हणून तेन्ना म्हाका कळीतच नातल्लें. तूं साकर म्हणून तेन्ना म्हाका कळीतच नातल्लें. हांव तुजो मोग करता म्हूण उज्या लागीं सांगूंक वेताना. हांव तुजो मोग करता म्हूण उज्या लागीं सांगूंक वेताना तुजे वोंट आड आयिल्ले. हांव तुजो मोग करता म्हूण उज्या लागीं सांगूंक वेताना तुजे वोंट आड आयिल्ले. तूं कर्पूर म्हणून तेन्ना म्हाका कळीतच नातल्लें. तूं कर्पूर म्हणून तेन्ना म्हाका कळीतच नातल्लें. एक सुरो आतां हांव, एक सुरो आतां हांव वाऱ्या उदका आनी उज्या मदें सासपताना. एक सुरो आतां हांव वाऱ्या उदका आनी उज्या मदें सासपताना. हाताक मेळचें मन करिनाका. हाताक मेळचें मन करिनाका. हांव संतोषान आसां. हांव संतोषान आसां. तुजे वरवींच ही माती म्हाका. तुजे वरवींच ही माती म्हाका पिसो म्हणून
बोलायताना देव. आता हांव तुमकां इनामावांचे कार्यावळीक आपोवन व्हरतां. इनामावांच्या कार्याक मुखेल सैरो जावन कन्नड लेखक तशे विमर्शक नरेंद्र पै आनी मानाचे सैरे जावन रोहन मोंतेरो तशेंच बस्ती वामन शेणै हजर असून जिखल्यांक तांणी इनामां वांटलीं. पयल्यान पयले देवादीन चार्ल्स आनी तेरेझा रॉड्रिगस स्मारक 10व्या अखिल भारत कोंकणी कविता बरोवचे सर्तेंत जिखल्या भुरग्यांक इनामावांच्या सुवाळ्याक आमी या. पयले इनाम अँड्रिया मिनेझस डॉना पावला. दुसरे इनाम सानिका पवार कुर्चोरे गोंयां. आनी तिसरे इनाम ख्याती नायक मंगळूर. राही गांवकर सत्तारी आनी सावरी फळदेसाई ह्या वेळार स्वता हजर असून इनामां स्वीकार केली. युवजनाच्या कविता सादर सर्तेंत 5 जाणांक कविता ट्रस्टान प्रोत्साहक इनामां दिलीं. ती जावन आसात फेविशा फर्नांडीस, प्रज्ञा तारी, रोहन डिसोजा आटकाबारे, सुनेत्रा कामत आनी दत्तराज नायक. तिसरे इनाम सुष्मिता पाय काणे हिणें जोडलें तर दुसरे इनाम एमलिन डिसोजा हिका फावो जालें. पयले इनाम गोंयची चली सुप्रिया काणकोणकर हिका गेलें. तुमकां उतरांनी साखरी कडेन कार्यावळ रुसली म्हूण चिंता. कविता ट्रस्टान चलून व्हरची ही कविता सादर सर्त सप्टेंबर म्हयन्यांत परत्यान सुरू जाता. तुमच्या भुरग्यांक हातूंत वांटेली जावंक उमेदीन भरा. तुमचें जिवीत काव्याळ जावं. कवितेचो संतोष आपणावचे सकत आमकां सदां काळ लाभूं. कांय संदर्भ लाभतना हांव बबिता पिंटो परत्यान येतली हाडून तुमकां उतरांनी साखरी खडे. देव बरें करूं. उतरांनी साखरी